जेजू आज आपल्यांगेर गेलो, स्वंत गांवाक आयलो. वयल्या बार पळयल्यार आयचो वांजेल जेजूक आपल्यास गांवकारां मदें मेळिल्लो तिरस्कार वा निराकरणी सुचयता. पूण गुंडायेन पळयल्यार आयची सुवार्ता जेजूचे मनशा सैम उखलून धरता. आयचो वांजेल बारीस शीद आनी स्पश्ट. तो बारीस आपुरबायेन मनीस जाल्ल्या देवाक परगडता. आयचे सुवार्तेंत सवालांची रासच आसा. ती आपुरबायेची सवालां ही. हें सगळें ताका खंयच्यान आयलें? हाका दिल्या ती जाणवाय कसली जावयेत? हाच्या हातांनी असली अचर्यां घडतात तें कशें? हो मरियेचो पूत एक सुतारी न्हय? जाकोबाचो, जुजेचो, जुदाचो आनी सिमोनचो हो भाव न्हय? आनी हाच्यो भयणी हांगाच आमच्या शेजारा आसात न्हय? वय, सगळे जेजूक सामान्य करतात, आमचोच करतात, आमचे मदलो करतात, आमचो शेजारी करतात. ताका आपल्या बापायचेंच सुताऱ्याचे कसब करचो, हेरां परीस आवय भाव भयणी आसचो. ताका साधारण करून सोडतात. हें कशें जावचें? ताणें देवान करचीं कामां करचीं तरी कशें? ताचे गांवकार घुस्पडतात. देखून आयची निराकरणेची सुवार्ता म्हणच्या की घुस्पडीची सुवार्ता. आनेके रितीन सांगचें तर आयची सुवार्ता एक नवेंच उगडापण. आमचे परींच आसचो एकलो आमचो देव कसो जातलो? सुवार्तेक आज सलाम फावो. कित्याक सुवार्ता भोव विशेष रितीन नीज देवाक आनी नीज मनशाक जेजू क्रिस्ताक एक सारकें परगडता.